बापूय बापायचें अस्तित्व एक सुर्या सारकें. सूर्य गरम जाता पूण तोच सूर्य ना जाल्यार अंधार पडटा. बापूय केन्नाय मान तर केन्नाय स्वाभिमान, केन्नाय जमीन तर केन्नाय मळब असो बापूय. जन्म जरी आवयन दिला पूण संवसार आमकां बापायच्याच नांवान वळखता. आवय जरी पांयान चलपाक शिकयता तर बापूय पांयार कशें उबें रावप हें शिकयता. केन्नाय मोग तर केन्नाय राग हीच बापायची वळख. तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी फादर्स डे अशें म्हणत आमी आतां ही रेसिपी करून पळोवया. आज आमी हो वडयांचो रोस करून पळोवया. तेजे खातीर ह्यो हांवें वडयो घेतल्यात. आनी आतां रोस करपा खातीर आमकां सोय जाय. हांवें मिक्सर घेतला, मिरसांग वांटपाक जाय आमकां. तेजे खातीर हांवें हो मिक्सर घेतला. मिक्सरान आतां हांव एक वाटी हें नाल्ल घातला, म्हणजे वळें तें कातून घातलां. आनीक आतां इल्लोसो हळदीचो पीठ घेवया आमी. थोड्यांक कमी लागता, थोड्यांक चड लागता, त्या प्रमाणे तुमच्या आवडी प्रमाणे तुमी घेयात. कोथमिऱ्यो वा पावडर सुद्दां घेतल्यार जाता कोथमिऱ्योचो. मिरसांग्यो तुमकां जाय तितल्यो घेवपाच्यो तुमची हेजे प्रमाणे. जर सोय चड घेतली जाल्यार मिरसांगो थोड्योश्यो चड घालात. आमटाण आनी थोडेशें उदक घालून हें आमी बरें बारीक वांटून घेवया. आतां हें वेवस्थीत मिक्सरान लावन आमी काडया. मिक्सर जाले, मिरसांग आमची तयार आसा, बारीक वाटल्या. ही पळया, हांवें मिरसांगच घेतलेल्यो पूण बऱ्यो बारीक वांटून घेतला. पिठो घाले जाल्यार थोडोसो टेस्ट वेगळो लागता म्हणून हांव चडश्यो मिरसांगच प्रिफर करता. ह्या सायडीन आतां हांवें गॅसाचेर तोप दवरला आनी तितून हांव आतां इल्लेशें तेल घालतां. सासवां, फोडणेक इल्लीशी सासवां आनी इल्लोसो हिंग. हिंगान कशें पचन बरें जाता. आनी आतां त्यो वडयो उदळ दाखयल्ल्यो न्ही, त्यो आतां आमी वडयो हातून घालून बऱ्यो परतून घेवया. म्हणजे मातश्यो फुलोवया त्यो, तेलान बऱ्यो फुलोवन घेवप त्यो. हांवें इल्लेशें तेल कमीच घेतलां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी इल्लेशें तेल चडून त्यो बऱ्यो फुलोवन घेवपाक शकतात. हांवें इल्लेशें तेल कमीच घेतलां. बऱ्यो अश्यो फुलोवन घेवप. एक 5-6 मिनटां बऱ्यो ह्यो परतून घेवप. बऱ्यो कुरकुरीत जावूं जाय त्यो. आनी आतां आमी हितून वाटलेली मिरसांग घालया, वाटण घालया. मिक्सर घालून तातूंतलें उदकय बी घालां. जाय तितली पातळ दाट कन्सिस्टन्सी कितली दवरपाची ती आपल्याचेर आसा. बरो खतखतो काडप, म्हणजे मिडियम गॅस दवरप. आनीक हेंय बी शिजपा जाय न्ही, वडयोय बी शिजपा जाय न्ही, म्हणून हें मातशें एक 5 मिनटां आमी शिजोवन घेवया बारीक गॅस दवरून. आनी आतां मीठ आनी इल्लीसो साकरीचो पोत. साकर नाल्यार इल्लेशें गोड सुद्दां घातल्यार जाता. गोडान वयल्यान आनीक चव वाडटा.
साखर. आणि आता एका एक दोन उकळी येयली म्हणटरीत जालें आमचें ओवाळ्याच्या वडयांचो रोस जालो. रोसाक आतां खतखतो आयिल्लो आसा आनी वडयोय बी बऱ्यो शिजिल्ल्यो आसतात. खतखतो आयलो म्हणटरीत वडी ताजे बरोबर त्यो शिजतात. आमचो वडयांचो रोस आतां तयार आसा. चलात तर आमी आतां हो सर्व कसो करता तो पळोवया. म्हाजी तुमकां रेसिपी ही आवडली जाल्यार तुमी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी लायकय करात आनीक ही तुमी करून पळयात आनी कशी लागली ती म्हाका कॉमेंट्सान सांगात. आता आमी ही सर्व करूया. अशाच एका नव्या रेसिपी बरोबर आमी परत मेळुया. देव बरें करूं.